देवाचें उतर वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 1 जालो कंप्लीट. आनीक पार्ट 2 आतां देवाचें उतर कितें म्हणटा आमी देवाचीं उतरां एक एक नियाड करुया. आयजया 55:11 म्हणटा, सो इज माय वर्ड दॅट गोज आउट फ्रॉम माय माउथ, इट विल नॉट रिटर्न टू मी एम्प्टी, बट विल accomplish what I desire and achieve the purpose for which I sent it. देव सांगपाक सोदता, जें उतर हांव उलयलां तें उतर काम केले शिवाय परत केदींच येवपाना. आपलें काम कंप्लीट करूनच येतलें. जें कितें हांवें डिसिजन घेयलां, कितें हांवें निर्णय घेयला तें करूनच तें काम रिटर्न येतलें. चोय तें देवाचें उतर. इतलो तें देवाच्या उतराक पदवी आहा. आनी हें सगळें देवाच्या उतरान घडलेलें आहा. मुखार चोय आमी देवाचें उतर कितें म्हणटा तें. जॉन 6:63 म्हणटा चोय, इट इज द स्पिरीट. चोय तो वत्म जावन आसा. इट इज द स्पिरीट दॅट गिव्स लायफ. तो वत्म जावन आसा, तो आमकां जिवीत दिता. त्या वत्म्यान जिवीत दिलें ना. आदामाक पयलें कितें केलें? कूड मातसो कोन्न दवरलो, तेजे भितर जीव नाहलो. मागीर देवान फूंक मारलें आनी तेजे भितर वत्म आनी प्राण गायलो. आनी वत्म प्राण दोगूय बारबर रावताय. वत्म आनी प्राण गायला तेजे भितर. सो वत्म प्राण म्हळ्यार सोल, वत्म म्हळ्यार स्पिरीट. सो इट इज तोच तो वत्म, इट इज द स्पिरीट दॅट गिव्स लायफ. द फ्लॅश काउंट्स फॉर नथींग. ते कुडीच्यान कांयच करपा जायना. द वर्ड आय हॅव स्पोकन. जीं उतरां चोय कितें जीं उतरां हांव उलयलां, द वर्ड्स आय हॅव स्पोकन टू यू, तुमकोड जीं हांव उतरां जीं उलयलां, जेजू म्हणटा जेजूचीं उतरां, दे आर फूल ऑफ स्पिरीट एंड लायफ. ती सगळीं जावन आसा वत्म. कंप्लीट ती वत्म्यान भरलेलीं उतरां आनी जिवीत. जेजू म्हणटा जीं उतरां हांव उलयलीं न्हू, तीं उतरां जावन आसा वत्म आनी जिवीत. सोन म्हाजे बा मुखार जॉन 15:3-4 कितें म्हणटा चोय. जॉन 15:3-4, यू आर ऑलरेडी मेड क्लीन बाय द वर्ड. चोय आतां आमचो ही शिकवण आहा देवाच्या उतराचेर. आनी जेजू कितें म्हणटा मुखार आपोस्तलां सांगता, तुमी त्या उतरांनी ऑलरेडी क्लीन जाले. आय हॅव स्पोकन टू यू. ज्या उतरां तुमकोड हांव उलयलां त्या उतरांनी तुमी ऑलरेडी क्लीन जाले. देखून पवित्र पुस्तक वाचाय. वाचता 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 तूं क्लीन जातलो. तुजे भितर बरेंपण येतलें. तुजें जिवीत बदलतलें. म्हाजें जिवीत त्या बायबलान बदललां, देवाच्या उतरांनी बदललां. आनी कोणूच न्हू. तो बायबल वाचता 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 ऑटोमॅटीक एवरीथींग सगळें ऑटोमॅटीक म्हाजें जिवीत चेंज जालें. आनी तो जिवीत देव म्हाका आपशींच मेवलो. देखून म्हणटा हें उतरान म्हाजें जिवीत चेंज केलें चोय. यू आर ऑलरेडी मेड क्लीन बाय द वर्ड्स आय हॅव स्पोकन टू यू. तें देवाचें उतर वाचता 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 तुजें जिवीत चेंज जाता. लिव इन मी एज आय लिव इन यू. म्हाजे भितर रावता तसो हांव तुजे भितर रावता. नो ब्रांच कॅन बेर फ्रूट बाय इट सेल्फ. खंयचेच झाडाची हांदी तें आपणा आप फ्रूट दिवपाना, फळ दिवपाना. ताका त्या झाडाची गरज आहा. त्या झाडाक वचून ताका नरिशमेंट मेळपा जाय. तेन्नाच तुका त्या झाडाच्या हांदी तुका तें फ्रूट दितलें. इट हॅज टू रिमेन पार्ट ऑफ वायन, सो नायदर कॅन यू बेर फ्रूट ऑफ इट इफ यू डू नॉट लिव इन मी. जेजू म्हणटा जर तूं म्हाजे भितर रावना, तुजे भितर कसलेंच फळ लागूंक शकना. हांव मातसो फांसूच वयतां. आतां जॉन 1:4 कितें म्हणटा चोय. सॉरी, जॉन 1:1-4. इन द बिगिनींग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विथ गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड. सगळें पयलें तें उतर तें ऑलरेडी तुमकां सांगलां हांवें तें पार्ट 1 भितर. सगळें पयलें देवाचें उतर आहलें आनी तें उतर देवाचें आहलें आनी तें उतरच देव जावन आसलें. ही वॉज इन द बिगिनींग. तो सगळ्यांचे पयलो आसलो. ऑल थिंग वर मेड थ्रू हिम. आनी सगळें जें कितें रचलें, जितली रचना जी आहा ती सगळी रचना त्या उतरान रचलेली आहा. त्या उतराच्या भायर खंयचीच एक पासून वस्त रचूंक ना. तुका आनी म्हाका आमकां सगळ्यांक त्या उतरा उद्देश रचलेली हें आमी सगळीं. वॉट एवर कम टू बी फावंड लायफ इन हिम, लायफ वीच वॉज लायट. आनी जें कितें जिवीत आहा तें सगळें जिवीत तो उजवाड जावन आसा. आनी तें उजवाड तो सगळ्या लोकांक भितर आमीचो सगळो उजवाड जावन आसा तो देव जावन आसा. उजवाडूच. मागीर 1 जॉन 4 म्हणटा, एंड द वर्ड बिकेम फ्लॅश. तें उतर कूड जावन मनशाच्या रुपान मनीस जावन मनशाचें कूड आनी रगत जावन येयलें
अँड पिच हिज टेंट एमंग अस. त्याने आपलें घर आमचे मदें केलें अँड वी हॅव सीन हिज ग्लोरी. तेजी मोहीमा आमी चोयल्या. द ग्लोरी ऑफ द ओनली सन, ते एकलेच पुताची, कमिंग फ्रॉम द फादर, बापाय कडच्यान तो पूत येयला, तेजी आमी ती मोहीमा आमी चोयल्या. आख्खो कृपेन आनी स्वतान बोरलेलो, फूल ऑफ ग्रेस अँड ट्रूथ. आख्खे कृपेन आनी स्वतान बोरलेलो. आतां मुखार चोया जॉन 10:3